काँग्रेसीचे मॅनिफेस्टोन खूप गोष्टी असतात पण ज्यो केन्नाच पुराय जायना. तांच्या हातून खूप फावंडेशन घालता ते केन्नाच पुराय जायना. आनी आमी पळयलां की काँग्रेसी दोन तोंडाचे माळूण कशें आसता तशें जाणी विरोध केला ते आमी सगळ्यांनीच पळयलां. म्हणजे इतले भारतांतल्या लोकांक तुमी पिशें समजले काय कितें. आज टीव्ही आसा, वॉट्सॅप आसा, सगळ्यांनी लायव्ह पळयलां की कशें ह्या एसटी समाजाच्या हाका एक रिजर्वेशन दिवपाचें जें काम आशिल्लें जें आमचें आनी सरकारान मांडलें आनी स्पिकरान आमी सगळ्यांनी आयकलां कितें सांगलां तें की व्हेरी इम्पॉर्टंट बील इतलें म्हणून सुद्दां तांणी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी आतां ते म्हणटा आमचें मॅनिफेस्टोन आशिल्लें म्हणून. खंयच्या तोंडान म्हणटा ते पासून म्हाका कळना. हांकां तें थंय केलां पळय तशें काल हांगा केलां तांणी. सो दोनूय कडेन तांणी ऑब्जेक्शनूच पूण दाखयता आपूण वेगळें म्हणून. सो म्हाका दिसता ज्या लिडराक ज्या काँग्रेस लिडर हाज्या पक्षाच्या लिडराक सुप्रीम कोर्टान चापराक दिलें की असो एक स्वाभिमानी भारतीय अशें स्टेटमेंट केन्नाच करचो ना आपल्या सेने बद्दल आपल्या देशा बद्दल अशें जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता तेन्ना म्हाका दिसता हांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना आमचे कडेन उलोवपाक. भारतांच्या लोकां कडेन दारान बसून वचपाक हांकां नैतीक अधिकार ना. आनी बरें काम जाता थंय वेगळ्या वेगळ्या रितीन काँग्रेस ही विरोध करत आसता. तांकां ते प्रॉब्लेम्स केन्नाच सॉल्व करपाचे नासता. आनी तो स्वता आपूण एक PM कॅन्डिडेट म्हणटा. कोण म्हणना ताका तो स्वता आपूण एक PM कॅन्डिडेट म्हणटा. आनी PM कॅन्डिडेट भारताचो PM कॅन्डिडेट जावपी भायर वचून भारताकूच विकून दिता. हाज्याकून आनी दुर्दैव कितें आसा. जे राहुल गांधीचेर कोणें कमेंटूच करप न्ही. देश गांधी बद्दल तुमी म्हाकाच न्ही कोणाकूच विचारचें न्ही कित्याक सगळी गोंयची भारतांतली जनता ताका जाणा. ताज्या भशेनूच तांचे हांगा थोडे हें आसा म्हणजे जशी राजा जशी प्रजा म्हणटा पळय. म्हणजे ना स्टडी ना कांय असले लोक हांगा उलोवन वतात.